पर्यटन खात्यान रोहिणीच्यो अळमी आनी किल्ल पासून तयार जाल्ल्या पदार्थांचो सोशल मिडियार पोस्ट घालून तांचें प्रमोशन करपाचो प्रयत्न केलो. ह्या प्रमोशनाचो परिणाम म्हूण रानटी पिकावळींचो डिमांड वाडटलो आनी पिकावळींचें ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन जातलें म्हूण बांदोडा बायोडायवर्सिटी कमिटीचो अध्यक्ष सुरेश तिळवे व्यक्त करता. गव्हर्मेंटाच्या डिपार्टमेंटांनी कॉर्डिनेशन ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे टुरिजमा बरोबर ना, फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचे आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंटा बरोबर कॉर्डिनेशन ना आनी त्या खातीर न्ही खूब प्रॉब्लेम जाणवता. तर फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाच्या म्हणजे वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्टाच्या शेड्यूल 1 गार येता, पूण आर्ट एंड कल्चर गाराचे चामडे वापरून घुमट आरती स्पर्धा बरी मोठी दबाज्यान करता. थंय कितलीशीच गारां मारता आनी जे डिपार्टमेंट प्रोटेक्ट कर म्हणून सांगता थंय ती कांयच करना. आनी आज पळयता तुमी की जाल्यार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जे आमचे किल्ल आसा ते काडपाक मेळना. मशरूम्स जी एक्च्युअली इल्लिगल काडप, कारण ती जंगलान आसता, प्रोटेक्टेड एरियेन वचून ती काडची पडटा आनी काडटा आसतना सुद्दां ती अशा रितीन काडटा, फुलच्या पयलीं काडटा जेणे करून रोयण मोडटा, ओडून काडटात, ती परत आनी मेळपाच ना हेच्या मुखार. ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन जाल्ल्यान आमकां मशरूम फुडें आनी मेळपाच ना. पूण एका वटेच्यान एक डिपार्टमेंट तांकां प्रोटेक्ट करता आनी दुसऱ्या वटेच्यान दुसरे डिपार्टमेंट, टुरिजम डिपार्टमेंट, ते आमचे टेस्टी फूड आनी हे म्हणून प्रमोट करता, म्हणजे ताका आनी डिमांड येतलो आनी एक्सप्लॉयटेशन जातलें आनी आमचें हें सगळें काबार जावन वतलें. कॉर्डिनेशन नाशिल्ल्या कारणान ह्यो गजाली जाता. सरकारान जेन्ना ऑफिशियल तेंची खंयची डिपार्टमेंटाची वेबसायट आसता तितून जेन्ना कितेंय पोस्ट करता तेन्ना तेंच्यांनी खूब जतनाय घेवपाक जाय, कारण ते कितें करता तेजे रिपरकेशन्स, तेजे कितें रिपरकेशन्स येतले आमचेर एनवायरमेंटाचेर, तेजो विचार सरकारान जास्त करून घेवपाची गरज आसा अशें म्हाका दिसता. एक नवीन गजाल आमी पयली ती म्हणटा ती गोंयचे जे पर्यटन खातें आसा तेंच्यांनी आपल्या फेसबुकार सिजनल फूड, पावसांचो जो मॉन्सून सीजन आहा तेजे फूड म्हणून ही जी अळमी आसा ही अळमी थंय प्रमोट केल्या, अळम्यांची भाजी थंय प्रमोट केल्या. जाल्यार अशा तरेन म्हाका दिसता की हाजें कॉमर्शियलायझेशन जातलें. ऑलरेडी जे लोक कमी प्रमाणात काडटात ते चड प्रमाणात काडटले, कारण तेजो ऑटोमॅटीक जो डिमांड आसा तो वाडटलो. जे अळमी आसा जावं किल्ल आसा, बांबू शूट्स, हाजे ओव्हर एक्सप्लॉयटेशन जातलें आनी जे सैमा खातीर बरें न्ही. एक वटेन जे बायोडायवर्सिटी आसा जावं फॉरेस्ट डिपार्टमेंट आसा ते म्हणटा की अशा तरेन जी अळमी आसा ती रिजर्व फॉरेस्ट जावं जी रोयण अळमी आसा ती काडपाक बंदी आसा. पूण दुसऱ्या वटेन सरकाराची एक दुसरी बाजू म्हणल्यार टुरिजम डिपार्टमेंट ही प्रमोट करता टुरिस्टांक खातीर. जाल्यार म्हाका दिसता ही एक चिंतपा सारकी गजाल आसा की एक वटेन सरकार म्हणटा जी अळमी आसा ती वाचयात आनी दुसरे वटेन तुमी एडवर्टायज करता टुरिस्टांक खातीर, तांकां म्हणटा की हो सिजनल जो मॉन्सून फूड आसा तो म्हणटा. जाल्यार ही चिंतपा सारकी गजाल आसा की सरकारान जेन्ना वाचोवपाचें चिंतला अशा तरेन अळमी, जाल्यार ती अशी एडवर्टायज करून ताजें कॉमर्शियलायझेशन करचें न्हू, जाणे करून जे लोक आसा ती फक्त आपल्या पुरती हाडटले, ती आतां विकपा खातीर चडान चड हाडटले. आनी जी अळमी आसा ती बायोडायवर्सिटी आमची जी आसा ती फूल चेंज करून उडयतात. म्हणून बायोडायवर्सिटी दर वर्सा एडवायजरी काडटा की जी रोयण अळमी आसा ती तुमी काडूं नाकात.